तुझो उस्वाड मोडशीत तूं विश्वासी म्हूण कळो देवाची वेदी सोडी हांव वेता कुशलकाय संतोष म्हाका दितल्या देवाची विश्वास दवरून हांव वेता देवाची हांव वेता तुज्या ओडची दोंगराची दोळेन म्हाका वाट दाखय तुज्या ओडची दोंगराची दोळेन म्हाका वाट दाखय देवाची वेदी सोडी हांव वेता कुशलकाय संतोष म्हाका दितल्या देवाची विश्वास दवरून हांव वेता देवाची हांव वेता बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं प्रितीच्यानो आमी पिराचीत काळांत भितर सरल्यो हो पयलो सातोडो पिराचीत काळांचो आनी आमच्या कॉन्फरात भावांनी हो सोबीत सुंदर देखावो तयार केला जेजू जेत्सेमनी मोड्यांत मागणें कोत्ता चडशे बार्देसच्या इगोर्जांनी आनी थोड्यो इलियासच्या इगोर्जांनी हे आयताराच्या आयताराक हे देखावे तयार कोत्तात लोकांक आदार दिवंक तांणी भाग्यवंतपणान वाडूंक आनीक ह्या पिराचीत काळांत पवित्र जावंक हो जावन आसा मुख्य शेवट ह्या देखाव्यांचो आख्खे सातोडे आमी तो दवरता सातोड्यान जितलो लोक भितर येता तो ह्या देखाव्याक पळोवन हो काळ मागण्यांचो काळ जेजू दिमेर आसा मागणें कोत्ता आमी दिमेर रावून मागणें करूंक केन्ना केन्नाय आमी मेकळीं आसा तेन्ना इगोर्जेन भेट कोत्ता तेन्ना हो आमकां उगडास कोत्ता ते पासत आमी देवाक दिनवासुया देखावे उदेशी आमकां तो आपणा सरशी आपयता आनी पवित्रपणान वाडयता हे मनान धरून ह्या मिसांत आमी वांटो घेत आसतना जायते फावट मागण्यांची मनशां आमी जावंक ना देखून हे पाप आमच्या दोळ्या मुखार हाडून ताचीच लागीं एकामेका लागीं माफी मागुया माफी धरून आमी गायन करुया देवा दोयाळ काकुतीच्या तुमच्या गायनाचें जाल्यार गायन मंडळीन सांगचें खंयचें तें देवा दोयाळ काकुतीच्या I4, page 117. Doyal Deva काकुतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापूय बुडूंक कादवार नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हूण पात येता सोर म्हज्या पातकांक कांटाळटा आयच्यान ती सगळीं सांटा हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हूण पात येता सोर म्हज्या पातकांक कांटाळटा आयच्यान
आमच्याती सोगली सांटा सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं प्रार्थुया देवाक आर्गां दिवन हे मिसाचें ते सांबिटयता फ्रँक डिसोजा ताचे पासत करीत भाशेन मागुया ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवान आपली विंचलोली आशिर्वचनां बायगोंत आंतोनीचे विनोनेन शेकान शेक ओतोवची म्हूण बराबर आमी उगडास कोत्ता सगल्या आमच्या पिडिवतांचो वदी करून जांकां काळजाचे प्रॉब्लेम आहात जांकां स्ट्रोक जाल्यात जांकां कातीचीं दुयेंसां जाल्यात जांकां कॅन्सर आनी ट्युमर्स जाल्यात करीत भाशेन ल्युकेमिया ब्लड कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सर कॅन्सर ऑफ द युटरस आनी तोरणाटी जांकां कॅन्सर जाला तांचे पासत मागुया कोणाक आर्थरायटीस आनी रेवमटिजम जाला कोणाक आल्सर एसिडिटी इंडिजेशन कोणाक किडनी प्रॉब्लेम्स आहात अदी करून जी कोण डायलिसीस कोत्तात ती जायते जाणांक लिवर प्रॉब्लेम थोड्यांची फिग सुजला वो लिवर सिरोजीस जाल्या तांचो उगडास करुया कितले जाणांक तकली फोडटा आनी मायग्रेन जातात तांचे पासत मागुया आल्झायमर्स आनी पार्किन्सन जाल्लीं मनशां आहात टायरॉयड आनी ENT प्रॉब्लेम्स डायबिटीक ब्रोंकायटीस लंग प्रॉब्लेम्स न्युमोनिया जायते जाणांक एक्सिडेंट जावन जखमी जाल्यात तांचो उगडास करुया कितलीं जाणांक येतात भुरग्याच्या देण्या पासत मागूंक ते असल्या भुरगीं नासतल्या आवय गोबायला पासत मागुया जायते जाणांच्यो वस्तू शेणल्यात अदी करून एक फामिली पासत ती मागोवंक लायता 1 म्हयनो मायज जालो तांचे भांगार नान जालां घरांतले ते आजून रोडटात आनी मागतात बायगोंत आंतोनी कडेन कोणाक वेला जाल्यार पोद विधी म्हूण पोत्तून हाडून तें उडोवंक कितले जाणांचे बाटा बेसाची प्रश्न आहात कोर्ट केसीस आहात इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स आहात तांचे पासत अदीक करून कोणाक वाटो दिनात वाट ब्लॉक केल्या तसलीं जाय ती सांगूंक येतात आमकां वाट ना आमी उडकी मारून वेताव तसलीं ताच्या मनांत घाल म्हूण वाटो उक्त्यो करूंक जायतीं जाण निराशीपणान भितर सरल्यात डिप्रेशन्स आनी ती खायनान जेयनान भायर सरोनात तांचो उगडास करुया कितलीं जाण आमची तोरणाटी हांगा येतात जिविताचो सांगाती वो सांगाती सोदूंक आनी तांकां बायगोंत हातून दिता कितले जाण नोकरी सोदूंक येतात आनी बायगोंत हातून तांकां खंयच्यानूय जाल्यार नोकरी फाव कोत्ता जायतीं जाण मेडिकल टेस्ट तांचे फेल जाल्यात तांचे पासत मागुया मेडिकल टेस्ट पास जावंक आमच्या वैजां पासत नर्सी पासत आनी हेर कामदारां पासत जीं वेगळ्या हॉस्पिटलांनी आहात तांचो उगडास करुया अदीक करून आमचे GMC बेस्ट हॉस्पिटल त्या सगल्या आमच्या वैजां नर्सी पासत मागुया जायते जाण आपली पासपोर्ट कोत्तात आनी जायत्यो आडकोड्यो येतात पूण हांगा मागून तांच्यो आडकोड्यो पयस गेल्यात तांचो उगडास करुया भुरगीं ह्या दिसांनी आपल्या परिक्षेक जबाब दितात आनी SSCची भुरगीं तयार जातात आपल्या परिक्षेक जबाब दिवंक तांचे पासत मागुया भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात अदीक करून ती भुरगीं जीं बेरी आनी मोनी तांकां उलोवंक जायना आयकूंक येना तांचे पासत ऑटिस्टीक चिल्ड्रन डावन सिंड्रोम जाल्लीं चिल्ड्रन तांचे पासत मागुया आनी आमचेच पासत मागुया आमी हांगा एकठांय जाले तांचे पासत आज हे ऑनलायन पळय मीस पळयतात आनी पळयतलीं तांचोय उगडास करुया जायत्यो मिलाग्री जातात ऑनलायन मीस आयकून अदीक करून जीं गोंयानात ऑनलायनूच मीस आयकून तांकां बायगोंत हातून पावता तांचे पासतूय मागुया सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा तुवें तुजे पोरजेक सियोलेचो बायगोंत आंतून खोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार कसो आनी गोरजे आकांतांक आसल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोवण पाळून सगल्या आमच्या आडकोळींनी तूं तांच्या आदाराक येताय म्हूण तांकां बगुशें कर आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता
सासणाच्या सासनाक इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा जसो पावस आनी बरो मोलबा तान पडटात आनी बेश्टी परतून सोडनात बोगोर वोंप्याक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफोल करतात आनी कीड लायतात तशेंच म्हजे तोंडांतलें भायर सोदता तें उतर निर्फोल जावन म्हजेशी परतून येना बोगोर म्हजी कशी पालतात आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयता सर्वेस्पराचें उतर आमचो जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमोलांतले निवारता सगलीं म्हणया आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमोलांतले निवारता म्हजे सांगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात एका ताल्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया सर्वेस्पोराक हांव आशोवन सोदतां तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमोलांतले निवारता ताचेर दोळे लावन रावात तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कधीच पडचें ना दोलदिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमोलांतले निवारता सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट बोलता प्रितिमे वेलो तांचो उगडास नाश करता सर्वेस्पोराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात ताचे मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमोलांतले निवारता बरी मनशां उलो मारतात सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतली तांकां निवारता जाचें कालीस दुखवलां खोतवलां ताचे चडशीं सर्वेस्पोर आसात जाचें मन कोलवलता वलवलता ताचे सर्वेस्पोर आत ओडटा जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमोलांतले निवारता शिवर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावुया Wakani tuka Krista, dai sasnik moimencia, wakani tuka Krista, Amen. उंड्यास वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सोदता ते उतरा वरवीं मनीस जियेता Wakani tuka Krista, raisa snik moimencia, wakani tuka Krista, Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू मातेवा प्रमाणे शुवळ तो मन तुका सोम्या. एकदां जेजून म्हणलें तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बोळबोळ करूं नाकात उतरांचो बोळबोळ करून आपले मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच
तुमचो बाप तुमकां दितलो. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां टाळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गींचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनान जाशात जाल्यार तुमचो सुर्गींचो बापूय बी तुमच्यो चुकी बक्षिंचो ना. सुम्याचे शुवर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बांबळूनो, पिराचीत काळान एक शुभ वर्तमानांचो वाक्को पुरगोड जाता. साद्या काळान शुभ वर्तमान चालू उरता एक शुभ वर्तमानकाराचें, पूण पिराचीत काळान तशें न्हय, तें बदलता. कित्याक विशया प्रमाणे कोरेजमांचे विशय आहात, तांकां लागू जातले शुभ वर्तमानांचे वाक्य आमच्या मुखार पवित्र सभा दवरता. कालच्या दिसाक तुमी आयकल्लें, बऱ्यो कोरण्यो आदारून, दोयाळ्यो कोरण्यो आदारून आमी हो काळ सारूंक जाय. कित्याक 3 सुगूण आहात ह्या काळाचे: गरिबांक दान दिवंक, मागणें करूंक आनी उपास करूंक. हे 3 खांबे ह्या पिराचीत काळाचे. दान दिवप आनी बरें करप, दोयाळ्यो कोरण्यो जावं कुडीच्यो जावं ओतम्यांच्यो. दोयाळ्यो कोरण्यो 14 आहात त्यो, 7 कुडीच्यो 7 ओतम्यांच्यो. कालच्या दिसाक ताचेर नदर मारूंक पवित्र सभा आमकां आपयताली. आज मोगाच्यो कोरण्यो करच्यो करून, मोगाची सेवा दिवची दिवून आमकां पवित्र सभा आपयता मागण्यांची मनशां जावं. हो दुसरो सुगूण कोरेजमांच्या काळाचो, मागणें करूंक. आनी तें मागणें कसलें जावंक जाय ताची वयर आज जेजू मोठी शिकोवण दिता. आनी हो नमुनो मागण्यांचो म्हळ्यार आमच्या बापाचें मागणें. बिस्तो बोबाड केलो आनी बोबाड केलो, देव बयरो जाल्ल्या भशेन आमी बोबाड करून मागणें करता. हांव देव बयरो न्हय, बोबाड करपाची गरज ना. जेजू सांगता बोबाळटात मागणें करूंक ना. मागणें तुजें काळीज देवाच्या काळजांत घालून, आनी देव तुका आपल्या काळजांत ओतता. हाका आमी म्हणटा हांव कोरार. दोतोनीचें पुस्तक 4थो भाग, दोतोनीच्या पुस्तकाचो मागण्या वयर आख्खो आमच्या बापाची फोडणीशी केल्या, एनालिसीस केल्या. एनालिसीस ऑफ दी आवर फादर विथ डिफरंट पिटिशन्स. 4 वाखाणणेची मागणी आनी मागीर उरलेलीं 4 विणवणेची मागणी. आमच्या बापाच्या पयल्या भागान आमी देवाक वाखाणटाव, देवाचें नांव वयर काडटाव, ताचें राज येवं म्हणटाव, ताची खुशी म्हणजे देवाक वाखाणणी आनी महिमा दिवपाची मागणी. मागीर आमचो दिसपट्टो गिरास म्हणटा तेन्ना दुसरो भाग, हो भाग विनोंतीचो भाग, आमच्यो गरजो घालपाचो. सगळे मागण्यांत हे 2 वांटे आसूंक जाय. देवाक आर्गां दिवपाचो, देवाचें नांव वाखाणपाचो, देवाक नमस्कार करपाचो पयलो भाग. आनी दुसरो भाग आमकां जाय त्यो वस्तू मागपाचो. आमकां बरें जिवीत जेवंक, दुसऱ्यांक भोगसूंक, वायटांतली निवारूंक. तुवें म्हणटलें ह्या वायटांतली, खरें म्हणल्यार ते वायटव्यांतली निवारूंक. वायटो देंवचार, देंवचाराच्या पदव्यांतली निवारूंक. टाळण्यो आनी देंवचार 2. ह्या पयल्या आयताराक आमी पयलां जेजूक टाळण्यो आयल्यो, देंवचारान घाल्यो. आनी ते पासत टाळण्यांतली वाटाय आनी देंवचाराच्या चोपक्यांतली वाटाय. वायट म्हणटा तें देंवचाराच्या चोपक्यांतली वाटाय. आनी ते पासत ही विणवणेची मागणी. 4
मोहिमा आनी आर्गां दिवपाची आनी 4 विणवणेची मागणी. आमी रोखडें सुरू करता आसतना आमी विनंतीचें मागणें सुरू करता आनी आमकां उगडा सुरोना देवान आमकां इतलें दिलां ताचे पासत वाखाणूंक, ताचे पासत ताची मोहिमा गाजोवंक, ताचे पासत नमस्कार ताका करूंक हें आमी विसरता. फकत आमकां देव पसरकार कसो करता. आमी पसऱ्यार आयले हांव देवाच्या, हांव तुका हें दितां तूं म्हाका हें दी. पसरकाराची मेंटेलिटी मागण्यांत येना. मेंटेलिटी कसली येता? पयलेंच उतर सांगता देव आमचो बाप. इब्रिव भाशेन आब्बा म्हणटात तो बाप. आमच्या गोंयांत आमचे ओरिजिनल ट्रायब म्हणटात ते कुणबी लोक, ते आपल्या बापायक आब म्हणटात. हें तें उतर आब. हें उतर भोव पुर्विलें उतर. आब्बा इब्रिव भाशेन, आब आमचेच कोंकणी भाशेन हांगासरले. आमी दुसरे हांगा आयल्या, आमी एरियन रेस हांगा आयल्या, पूण हांगा ओरिजिनल रेस कुणब्यांची रेस. ते तांचे पयले मागणें आब, पायक ते आब म्हणटात. म्हणजे हें मागणें इतलें फेमिलियर. देव न्हू व्हडलो राकोस न्हय जो म्हाका कास लावंक रायता. आमच्या मनांत तसलें आहा, खाडाचो देव, रागीस देव, कास लायता, पळयता आमी कितें करता तें. ही देवाची आयडिया आमकां आहा, पूण जेजू ही आयडिया भायर मारता आनी देव आमचो बाप म्हणटा. कार्डिनल कास्पर हो म्हणटा, God is the Father of our Lord Jesus Christ. As simple as that. He is the Father. He is not that monster of whom we are afraid. That familiarity. Jesus teaches that God is like a father. When we approach our Father, we are not afraid of our Father, of our heavenly Father, of our earthly Father. जी भुरगीं आपल्या बापायक बरीं करता आनी बापूय भुरग्यांक बरो करता, ती भुरगीं बरे भाशेन भोंवतात बापा कडेन. तांकां आडकोड ना कितेंय सांगूंक, डॅडी कडेन कितेंय मागूंक, डाडा अशें म्हणटात तीं, कितेंय मागूंक. असलो आमचो बाप. हें देव जेजू आमकां बरे भाशेन उक्तें करता. हें पयलें. This is the key phrase for any prayer, that God is our Father. And if God is our Father, we'll approach Him very nicely, with simplicity. हें आमकां सांगता. मागणें असलें जावंक जाय, भिरांतीन केल्ले मागण्या न्हय. हो देव धमकी दिता म्हाका, देव कोणाक धमकी दिना, भिरांतीन केल्लें न्हय. पूण काड जातूच न्हय, आंत कोड्यांत जल्मल्लें हे मागणें आमचें जावंक जाय. अशें तो. मागीर तो कोण? ओ बाप स्वर्गार आहा आनी ओ बाप पवित्र. म्हणजे ग्रीक भाशेन 2 उतरां जाता, हागियोस आनी हेरोस. हागियोस म्हणटा तें पवित्र. हागियोस हागियोस हागियोस, पवित्र पवित्र पवित्र. हागियोस म्हणलें कितें? हागियोस म्हणटा तेका सेपरेट केला. आमी पातकी, तो पातका वेळें. सो ही इज सेपरेटेड फ्रॉम अस. ही इज आवर फादर बट ही इज विदाउट सीन. हागियोस. आनी हेरोस, हायरार्की म्हणटा तें हांगातावन येता. हेरोस म्हळ्यार जाका ओयर दवरला. आमचे सांत ओयर आहात ऑल्तरीचेर, कित्याक ते वेगळे देखून, ते पवित्र देखून, ते तुंय आहात. हे भाशेन आमी देवाक पळयता जो वेगळो. ही इज दी अदर एंड ही इज मोस्ट होली. आनी भोव पवित्र तो. हेंवूय आमकां दिश्टी पडटा. तुजें राज आमकां, देवाचें राज न्हू व्हडलें विशाळ राज. देवाचें राज गोणीचे दिकाव्याचे, गोणीचे दीस सगळ्याक पावता. आमी पळयता देवाचें राज कोंबयेचे तकलेचें. कोंबयेची तकली धाकली किडे खावपाची. देवाचें राज विशाळ. आमी सगळीं ताची भुरगीं. हें तें सगळ्यांचो बाप तो. तुजें राज आमकां येवंक. मागीर तुजी खुशी सगळ्या वेळार ताची खुशी, कित्याक आमकां ताणें रचल्यात आपली खुशी करूंक. तुजी खुशी जी स्वर्गार जाता ती आमचे मदें जावं. ही मागणी, वाखाणणेची मागणी, ताका नमस्कार करपाची मागणी, ताचें व्हडतेपण, ताचें तेज आनी पवित्रपण आपणावपाची मागणी. पयलो पार्ट. दुसरो भाग म्हळ्यार आमची इंटरसेसरी प्रेयर्स, विनंतेची मागणी. आनी पयलें कितें? आमचें जिवीत सांबाळ. आमच्या जिविताक कितें कितें दिस पडटें गरजेचें तें आमकां दी.
ओ गिरास दी, उंडो दी आमकां, ओ बाकरी दी. दिसपोटी आमकां दीस सुरू करूंक गोठायेची गरज. ही गोठाय बाकरेची उंड्याची आमकां फाव कर. मागीर तोच जेजू म्हणटा, तुमी मागच्या आदीं तुमचो बाप जाणा तुमकां उंड्याची गरज आहा म्हण. तुमी उक्तें करात पूण तो जाणा तुमी मागच्या आदीं तुमकां कसली गरज आहा तें. काय बरें फॅमिलियरिटी. देव इतलो ओळखता. देव तुवें आहा तो म्हाका ओळखना, हांव शेणला अशें न्हय. होय एलिमेंट येता तातूंत. गॉड इज फॅमिलियर विथ मी. ही इज फॅमिलियर विथ एवरीवन and also me. When he looks at us, he sees all of us as his children and he sees individually me praying to him. तो हे इतली फॅमिलियरिटी आहा. आमचो दिसपटो गिरास दिसाच्या दिसाक आमकां दी. मागीर दुसरी गोष्ट, आमी तर सगलीं भाव भयणां त्या बापाची, आमी एकामेकाक सारकीं कनेक्टेड आहा. आमचो संबंद आहा, नत्य आहा. आनी हें नत्य कसलें? भाव भयणपणाचें. तांकां भोगसूंक आनी तांचें भोगसण आमी घेवंक आदार दी आमकां. कित्याक आमी चुकता, आमी ओस्कोत. ह्या संवसारांतली म्हणटा ती ओस्कोत. ओस्कोता ही सगल्यांकूच आहा. कोणें म्हणूंक जायना हांव शाणो आनी हांव उत्तम. उत्तमपण हें देणें कोणाक दिवंक ना देवान. सांत मागीर इल्लेले उत्तम जातात. पूण सुरवातेक आमी सगलीं एक. वी आर ऑल इन द सेम बोट. वी आर ऑल इन द सेम बोट. हांव सुपिरियर, तो इन्फिरियर न्हू. हांव बरे भाशेन, तो आमी सगलीं ओस्कोत. आनी सगलीं ओस्कोतायेन पडटा. ही त्यो टाळण्यांतली आमकां वाटाय. ओस्कोत म्हणटोच टाळ्ळेन पडटा आमी सगलीं. ह्या कोरेजमांत आमी मानून घेता आमी सगलीं ओस्कोता. हांवूय पातकांत पडटा आनी तूंय पातकांत पडटा. हें तरी आमी मानून घेता. 50% तें पातक पयस वता. कित्याक आय नो आय एम वीक. आय एक्नॉलेज माय विकनेस एंड गॉड फेवर्स मी विथ हीज ग्रेस. हें गरजेचें. सो आमी सगलीं वचकोत. हांव देवाचें भोगसणें मागतां ते भशेन हांवें म्हजो भाव भयण मागता. कितलेय फावटी हांवूय ताका भोगशितां. भोगसणें गरजेचें. एकामेकाक भोगसूंक. आनीक 2 वस्तू आहा त्यो निमाण्यो. टाळणेंत पडोवंक दिवं नाका आनी वायट हव्याच्या हातांतली निवार. टाळणी येतात. जेजूक लागून आयल्यो टाळण्यो. सो टाळण्यो येतल्योच. जेजू म्हणटा temptations will always come, but woe through whom that temptation comes as a scandal. Temptation will come. Jesus is aware of that. तो जाणा सगल्यांक टाळण्यो येतात. येतल्योच. जावं राजाक, जावं दुर्बळ्याक, जावं याज्ञिकाक वो गृहस्थ्याक, सगल्यांक येतात. आमी वचकोत. ही टाळण्याच्या हातूनच आमी जियेता. पूण टाळण्यो येतात म्हूण हांव ठाट करून टाळणेंत पडटा अशें न्हू. टाळण्यांतली आमकां निवार. तुजी कृपा आमकां दी. आनी वायट होवो कोण आमकां टाळणी हाडटा? हो वायट होवो. वायट होव्यांतली आमकां निवार. वायटांतलीच न्हय, वायट होव्याच्या प्रभावांतली आमकां निवार. कित्याक देंवचार ना म्हणटात जायतो लोक. देंवचार ना म्हणून देंवचार आहा तो आधुनीक वस्तू उदेशी आतां दिश्टी पडटा. शिंगां दिश्टी पडना, न्हय म्हूण ताची शॅम्प दिश्टी पडना. पूण दुसऱ्या उदेशी देंवचार आमचे कडेन नाळ बुदी करूंक येता. ते पासत ह्या नाळ बुदेच्या पातकांतली टाळण्यांतली आमकां वाटाय. आनी ते पासत हें मागणें सदांचेंच मागणें. कित्याक देव जाणा, जेजू जाणा आमी कितलीं ओस्कोत ती. हे ओस्कोतायेंतली आमकां निवार म्हूण मागता. आमी सायबा हांव ओस्कोत. एकलो मनीस कोरेजमांत सोरो पियेतालो. अशीं कोरेजमांत पियेनात. आनी फेणी घेतालो काजूची, साकर घालतालो आनी टिंग 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 करून आनी मागणें करतालो. सायबा तूं जाणाय हांव ओस्कोत. कूट मारलें. मागीर तूं पयलो सांगताय हांव ओस्कोत. सायबा हे ओस्कोतायेचे जैत वर न्हय. तुका देव कृपा दिता न्हय. आनी ह्या काळांत अदीक दिता. कित्याक आख्खी पवित्र सभा संवसारार विस्तारलोली. इतलो कातोल लोक एकामेका पासत मागता. हांवूय दुसऱ्या पासत मागता आनी दुसरी म्हजे पासत. हे मागणे निर्फळ जायना अशें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याचें आमकां सांगता. पावस येता वयर तावन आनी
रोंपी किल्ले नासतना तो पोतून वचना पावसाचे शेवटूच तोंड हिरवें हिरवें तोंड उत्पन्न करपाचें ही कृपा ती देव आमकां दिता ह्या 40 आनी 100 दिसांनी ती कृपा बेश्टी वेगळी बेश्टी वाऱ्यार वचपाची न्हय एक कृपेंतल्यान आमकां बरेपण आदारूंक आदार दिता कितले आमी तर पातकान पडटा मागलें हांवूच न्हय आख्खी पवित्र सभा आख्खो क्रिस्ती लोक मागता ह्या काळान आनी ते पासत म्हाका सोंपें जाता पातक सोडूंक सोरो सोडूंक वायट सोडूंक सोंपें जाता ते पासत हो काळ किरीत काळ हे आमी मोतीन दवरूंक जाय आनी मागण्यांचो आमकां मोदेल नमणो जेजू दिमेर आहा तो देवाचो पूत दिमेर रावता आमकां न्हू दिमी मोडूंक लागून आमी सोदिना भितर सोदता आसतना मागीर म्हणटात पांये दिमी सारक्यो ना दिमीक हालतात कित्याक मोडूंकूच ना दिमी मोडूंकूच ना म्हणजे तकली गांठा पयला भशेन तकली हें केली भितर सरल्या देवाक नमस्कार जेजू म्हणटा तूं सर्गींच्या बापाक आमी नमस्कार करूंक जाय जेजू लागून दिमेर आतां तुमी म्हणशात हांव आमी सांज जाता तेन्ना आनी उपरांत दिमी घालता तो न्हू तो ओगोत बाराबोर पूण मागीर मिसाच्या आदीं वो मिसा उपरांत तुमी दिमेर रावूं येता दिमेर रावपूच म्हळ्यार ल्हान जावप देवा मुखार दिमेर रावप म्हळ्यार म्हजी ओस्कोताय मानून घेवप दिमेर रावप म्हळ्यार हांव टाणणेंत पडटा आनी म्हाका देंवचार टाणणेंत घालता हें धरण मानून घेवप आनी मागप ताची कृपा आनी ते पासत ओपिराचीत काळ किरीत काळ आनी आमकां आदार दिता जैत व्हरूंक पातकाचेर तो जेजू हांगा येतलो तो आमच्या काळजांत रिगतलो तो आमच्या मनांत येतलो आमच्या आत्म्यांत येतलो आमचे कुडींत येतलो ताचे कडेन मागुया आमी मागण्यांची मनशां जावंक आनी देवा कडल्यान सगली कृपा ओदीक करून ह्या काळांत शेकान शेक मागून घेवन सगलीं आमी उबी रावया आनी आमची तेसावां हे वेळार देवा मर्यान तुबर आमच्या पाप साहेबान बिस्मा साहेबान याज्ञिकांनी आनी संस्कारल्यांनी संवसारी ताणणेंतल्यान राखूंक आनी सांबाळूंक बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी आमी जण एकल्यान आमच्या जिवितान आसलेले आपस्वातीपण नोपयत करूंक आमकां उदार काळजा मनाची करूंक आमकां कुर्बा दी म्हूण बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी आयज बागेंत हातूंचो दीस भोगतीन बालतना आनी सगळे आमच्यो गरजो ताचेच मजतीन देवाक उबारतना आयचे इंतेसां भेटयतल्या फ्रँक डिसोजा हाचे पासत खेरीतपणी देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी बापा मोगळा तुजे मुखार आमची तेसां आमी मांडल्यान चड करून आमची विनोतीची मागणी ती तूं स्विकार कर आनी आमकां तुजे भाशेन पवित्र करून एकामेकाची भावणां करून आमकां तुजे कृपेन बोर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दाना तोयरे वेळार आमी गायन घेवया C10 पेज नंबर 32 C10 «
kushikuris lego mogalan vengon jivit sodu Jesu tuje kalis maka Jesu mata Roshin Liga Sogles Moji Baba Komta Jesu Mata Roshin Liga Sogles Moji Baba Komta Baba Moini Baba Arpino Gyunye Bangar Gyunye Rupe Boros Naka Kushin Portu Gyunye Tuzono Vopuiso Weekly, Devadini, Guri Chegur Mona Chegu, Ake Chivi Takriklavu, Jesu Magdaba Pagvidu. भयणीनो आनी बाबानो आमचें बलिदान सोर पदवीदा देव बापाक मानता तसलें सो मूळ मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या गावा सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा आंतोन तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक तुजे वेदीर आमी दवरल्यान ती आमची देणी स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुठां उदेशी तुवें आमकां मोहिमेवंत केल्याय तशेंच आमकां तुजे काकलुतीन तुजो आदार दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन पिराचिताच्या काळांत खेरीत महास्तुती आनी महाप्रार्थन दिल्यान संदाना वयर मातशें लांब पूण आमकां आपयता आमी पवित्रतायेन वाडोवन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सभे तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराक मागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैवशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पोत वेदार आनी सासनांच्या देवा सोर काळे आनी सोरताय तुका दिन वासूंक फावो आमचे ताय बरो नोत्ता तें जिवीत आसच्याक तूं आमकां थांबनासतना उत्तेजन दिताय आनी काकलुतीन ग्रेस देखून तूं बोगसणें दिवंक सदांच तयार आसाय आनी तुज्याच बोगसण्याचेर पातयेवंक पातक्याक आपयताय पोत्तून पोत्तून मोडला आमी तुजो करार तरी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें सांडूंक नाय पूण जेजू तुज्या पुता आमच्या सोडवणारा उदेशी मोडूंक जायना तसल्या नव्या प्रितीमोगाच्या तीर बांदपासान तूंच मनशा कुळाच्या कुटुंबाक एकवटलाय आनी आतां दिताय हो आमकां काळ कुरपेचो हो वेळ संदान करपाचो हो वेळ जेजू वरवीं नवी जावचो पवित्र आत्म्याची कुरपेन भरूंक उक्ती दवरून आमचीं काळजां सगळ्या मनशांची सेवा करूंक तूं आपयताय आमकां देखून अजाप जावन तुजो कोण मोग आमी वाकाणटाव आनी तुजे तावन येतले सोडवणे खातीर आमचो संतोश परगटूंक तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Zorgani संसार पडला तुझ्या प्रेमोवान होसाना सोर्गी सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी होसाना सोर्गी बापा तूं खरोच पवित्र जसो तूं पवित्र तशें मनशांनी पवित्र जावच्याक तूं संवसाराचे सुरवातेकूच जावन
सदांच वावुरताय. तुजे पोरचेन आडलेल्या दानांचेर दिश्ट घाल आनी तांचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठोय. ताचे पदवेन जावन ती तुज्या मोगाळ पुता आमच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. जेजू सवें आमी तुजीं भुरगीं जाता. एका काळार आमी सांडलोलीं आसतना आनी तुजेशी पत्तून येवंक आमकां बोड नासलें तेन्ना तुज्या व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुजो पूत एकलोच नितीवोन जावनूय आमचे खातीर आपणाकूच मोरणाचे स्वाधीन केलो आनी कुर्साच्या रुखाक किळावंक दिवंक फाटीं सरलो ना आनी शाश्वत कोरार स्थापूंक आपले आत स्वर्गार आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदीं शिसा बराबर पास्क समारंभूंक तो आशेलो. तो जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो आनी तुका दिन वासून ताणें आशिर्वाद घालो. तो मोडलो, तो आपल्या दोन दुतांक दिलो मोडून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपणची. तीच पोरी जेवण जातोच कुर्सार वारोवच्या रोगता उदेशी सोर वस्तू आपणा सवें संदान कोत्तलो म्हूण जाणा जावन ताणें दाकां सोऱ्यान भरलेली काल्स घेतली आनी तुका नव्यान दिन वासून ती आपल्या दोन दुतांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पान 14 तीन भावार्थाच्या गुटाची विधानां दिल्लीं आहात. खंयचें गायन मंडळी घेता तें तुमी घेवचें. भावार्थाचो गूट. संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणावर वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची जेजू क्रिस्त तुजो पूत आमचें पास आनी सोरोणांत असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी समोरमता आनी ताच्या बागी येण्याक कोतरेकून तुका विस्वाशी आनी काकलुत्सारा देवा तुजे ताय मनशांक नवी इश्टागोट जोडची ही बेटवणी तुका भेटयता. भोव काकलुत्सारा बापा, तुज्या पुताच्या बलिदाना वरवीं तुजे सवें तूं एकवटाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन ह्या एका उंड्यांत आनी कालसींत वांटो घेतल्या मदें सोर वाटे फांटे काडून उडय आनी क्रिस्ताताय एकेच कुडीन तांकां एकठांय. लिओ आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पा सांगता, मोनांच्या आनी काळजाच्या एकवटान सदांच सांबाळ. तुज्या राजाच्या येण्याची वाट बरोबर पळयतल्यांक आमकां तो वेळ पावसोर तुजो आदार दी आनी सांतां भोगतां मदें तांचे परी सर्गींचे सोदरे मुखार रावंक बायग्योंत आंकवार मारये देवाचे माये, तिचो निर्मोळ पोती बायग्योन जुजे, बायग्योन आर्कांज मिंगेल, बायग्योन दोर्नदूत, बायग्योंत आंतोनी आमचो आस्कारी, बायग्योन झेबाज आमच्या दोर्न प्रांताचो आस्कारी आनी सोर सांतां भोगतां बराबर फावो कोर आनी अंतरलेल्या आमच्या भाव भयणींक तुजी काकलूत दाखय म्हूण कालतेपणी विनंती करता. आनी आतां कुसडेपणांतली सुटलोली आनी सोपूर नवी रचना जावन सासनांक जियेतल्या तुज्या क्रिस्ताचें तुका दिनवासतेचें गीत संतोशान गायतलें हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ताचे वरवीं आनी ताचे सव्यानी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमान तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आत जोडून सोगलीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां न्हय. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवाड, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरो वशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची देवाची शिली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पुस्तिकेचेर पान 17 खाला हें विधान आसा तें तुमी म्हणपाचें. पळयात ओ देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतान आमी गायन घेवया. D38 पेज नंबर 68. D38. सौम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक घे, आमच्या काळजांत रावूंक घे. सौम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक घे, आमच्या काळजांत रावूंक घे. कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालो. सासनाक तुजे येवजण जाले आमचे मोदें बिराड करचें. सौम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक घे, जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक घे, आमच्या काळजांत रावूंक घे. मोच्या सैमान काल तो जालोय चाकरा रुपान दिश्टी पडलो. आमची पातकां
वयताय शांती तुजी आमकां वाडटा सौम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सौम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये पवित्र आत्म्यान आमकां मोरताय बापा सारकी आमकां कोरताय भाव भयण तुजी आमी सगळीं तिरान आयल्या तुजे सोरची सौम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सौम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सौम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये उबी रावया प्रार्थुया सौर पदवीदारा देवा बायग्योंत आंतोनीच्या दोबाज्यांत वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक सर्गींच्या जेवणाचें दैवीक बोड मेळूं म्हूण मागता अशें आमी भावार्थाचें देणें संपूर्णायेन सांबाळूं आनी तुवें दाखयले सोडवणीचे वाटेर आमी चलूंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी उपकार करून बसात कुमसार जावंक सोदतल्यांनी 2 यात्निकां सुरशीं वेचें हांगा भायल्यान कॉरिडोरांत कुमसुंदरीन फादर हायसिंत आहा आनी फादर जोकी त्या एका कुडांत आहा थंय तुमी वेचें सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग कोत्ता तिका तुमी मेवचें तुमकां कावन्सिलींग जाय जाल्यार तिचो नंबर फोनाचे हेजे नोटीस बोर्डाचेर घाल्लो आहा तो तुमी घेवनचो नोंद करचें आनी तिका मागीर कॉल करचें बायगोंत आंतोनीचे इमाजी सेर्पेंत हातान धरून आमच्या सोवेनियर रुमांत आहात त्यो तुमकां जाय जाल्यार तुमी घेवच्यो तो दुसरी बायगोंत आंतोनीची इमाज मातशें व्हडली ती 2-3 पावटी ती सारकी केली जावंक ना ती कित्याक ताचे एक मोल्ड करूंक जाय मोल्ड तितलो जावंक ना तो परतून सारको जायना ते पासत तो कोरो पासून आनी तो एक पावट जालो म्हणटूच मागीर ती येतली कित्याक सगळीं विचारता ती केन्ना येतली कित्याक वेळ वेता त्यो वस्तू करूंक एक पार्ट करून घडूंक जाय तो आनी एक पार्ट तरी सारको ना हांव ते रिजेक्ट करता कित्याक म्हाका जाय परफेक्शन कितेंय करून हाडलेलें हांव घेना ते पासत परतून ते रिजेक्ट जाता ते पासून ताका मातसो वेळ वेतलो तर तुमी पासियेंसान रावचें स्टोरीज इन सिल्वर कॉफी टेबल बूक सोवेनियर रुमांत आहा बायगोन फ्रांसीस शावेराच्यो मिलाग्री ताच्या काशवांचेर रुपयान कांतयल्ल्यो आहात त्यो आहात तो तुमी घेवचो आनी कोणाकूय गिफ्ट दिवंक जाय तो दिवचो सोडवणीची पावलां ही पुस्तिका म्हणजे ह्या दिसांनी पिराचीत काळांत कुर्साची वाट करपाची ती ह्या वर्साची छापल्या आमच्या सिमिनारिस्तांनी तांच्या डायरेक्टराच्या फादर मारियन त्रावासो हाच्या मार्गदर्शनाखाल सो तुमकां ती विक्रेक मेळटा एक खबर तुमकां सांगता ह्या कॉरेजमांच्या काळांत जायती इंडुलजन्स आमकां मेळटात आनी हे खेरीत इंडुलजन्स म्हळ्यार कोण कुर्साची वाट कोत्ता आनी अशें पवित्र सभा सांगता कुर्साची वाट पर्सनल प्रायवेट करूंक जाता
आनी दुसऱ्या बराबर करूं येता. दुसऱ्या बराबर आमी शुक्राराची कोत्ता, वो थोड्या इगोर्जांनी आयताराची कोत्तात, थोड्या इगोर्जांनी बुधवाराची कोत्तात पाब्लीक. आनी अशें म्हणटा इगोर्ज मात यात्नीक आहा, यात्नीक कोडे भोंवता आख्या आनी ऑल्टर बॉयजांक घेवन, ते भाशेन सगल्याक भोंवची गरज ना. इगोर्जेन जाता आसतना एक सुवातेर रावन एक कुर्साचे वाटेन वांटो घेवन, पूण तूं प्रायवेट कोत्ता तेन्ना एक स्टेशना फुडें वचोन कर. जावं इगोर्जे भायर आमकां कुरीस आहात, जावं इगोर्जेन, जावं कोपेलांत, ही स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस आहात, थंय एकल्या स्टेशना फुडें वचोन हेका इंडुलजन्स आहा. आनी इंडुलजन्स तुजी पातकांची कास तुका देवान दिल्ली आहा ती चिरून उडयता. आतांच इंडुलजन्सां ताका लागून दिल्यान हे आख्खो पिराचीत काळान ही इंडुलजन्सां आमकां मेवतलीन. कुर्साची वाट कोण हे भाशेन कोत्ता, जावं कुर्साचे वाटेन बराबर वांटो घेता आलो नासतना ओ आमी गुंवता म्हणटू, ओ एकलो कोत्ता जाल्यार एक तासां अशें वचोन करूंक जाय. ही पवित्र सभेची जाणवायेची शिकोण तुमकां तरी ते करूंक जाय. ते कुर्साचे वाटेचे बूक तुमी घेवचे. गेल्ल्या मंगळारा दीस आमी उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पळी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोन दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ, बोर म्हजें मोन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरोज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुज्या फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. ह्या वेळार तुका जाय ते भाग्यवंत आंतोनीच्या फुड्यांत घाल.
ओर चोऱ्यांच्या बायग्यो तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं नामळो न्हय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राज्य आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन हे कालदिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कोर. आमेन.